just sitting with the soup. I zain no or packet alone call science. Very bad cold, cough, throat infection झाला फक्त. एक खबर आता दुसरे स्टार्ट जाता ते भाशेन ते. सो आतां म्हाका ऑयली बीन कांय खायना म्हूण सांगितलें थोड्या दिसां लागून. कित्याक थ्रोट इन्फेक्शन मातशें आहा आतां. म्हाका राती एक पाट लाय डावन केलें म्हणटकूच सामकें आख्खें सफोकेशन जाता. ब्रेथलेस फील जाता. सो लास्ट 2 days पयर आनी काल राती कसान मुगे स्टार्ट जालें. एक्चुली पयर भायर सरलोलीं सकाळीं आमी वचोन येयलें मरीन ड्रायव्ह आनी थिंगा अशें करून गेलोलीं आमी. पूण मागीर सायन्सा संडे बरें आहलोलें सकाळीं भायर सरलें पासून. मागीर इवनींग मुगे अरावंड 5 o'clock स्टार्ट जालें. ब्लॉक चोक जावपा लागलें आख्खें आनी आख्खें थ्रोट इन्फेक्शन आख्खें मातशें मोठ जालें सुजोलें. आनी मागीर संडे डॉक्टर ना म्हणून हांवें मागीर न्हू हें केलें. लास्ट टायम म्हाका इल्लें टॅबलेट घेवन ती घेयली. मागीर काल हांव डॉक्टराक वचोन येयलें केशें कोण जायना. आतां हांव इल्लोसो सूप कितू तेंपान हो सूप केला हांवें. काल हांवें थोडीशी पॅकेट हाडून डॉक्टरा सांगता आसतना आनी ती हें केली. आतां म्हाका स्ट्रिक्टली नो ऑयल नो स्पायसी खायनाक म्हूण सांगिलां. थोडे दीस मातशें अवॉयड करूंक पडटलें. एक्चुली हांव पिक्कल जायत खाता. म्हाका काल विनेगर मारतालो तो हूंय आनी पिक्कल हा बरो जाता हूंय. हांव खूब सारकी सुबेज पिक्कल खाता एके फावटी. पूण तें एक्चुली म्हाका दिसना खावपाचेर आहा म्हूण भायल्यान डस्ट सारको सुबेज आहा. सगळे रस्ते ओपन करून दवरलो हांवें आनी तें डस्ट सगळें येता. सो तेजेरूय जावपाक शकता थ्रोट इन्फेक्शन. एनीवे डोस घेयला हांवें काल राती कसान न्हू आनी थोडोसो वगत आहा ताका मातशें मागीर परतून स्टार्ट आहाय. सकाळीं उठोल जाल्यार परतून सामको हॅवी जायना हिंगा कोड्या. सो एनीवेज आहा आतां. आनी आतां कांय करूं मेळना म्हणून हांवें ती कितें म्हणटाय ताका ब्लॅक धाडा ती कितें ब्लॅक मसूर ती हांवें केला. सिंपल भशेन केला इल्लोसो कोकोनट घालून. कित्याक मातशें तरी टेस्ट जाय न्ही जेवणाकूच तेल नासता देखून जाल्यार ती हांवें न्हू मातशें रोस्ट केला. कोकोनट रोस्ट केला आनी दाळीन घायला. आनी आयज हांव म्हगेलें फेवरेट इल्लेशें न्हू एक पीस हातो आयज हांवें तें फ्राय केलां. ब्रेड फ्रूट म्हणटा ताका निरपणस मागीर हितूच करूंक ना ताका ताळ्या लागून. आतां आयज हांवें म्हणलें आयज कितें तरी मातशें इल्लेशें करतलें आनी शीत. सो आयज आमगेलें सिंपल जेवण. काल सांगिल्लें कांय वेगळी शूट केलें ना कित्याक आनी म्हाका जायना नासलें सारकें सुबेज ताका लागून न्हू हांवें म्हणलें आसूं. काल मातशें म्हणजे बिजी डेय आहलो सकाळीं बिजी मागीर सायन्साकूय हांव डॉक्टरा बीन गेलें. सो चोय आयज मुखार कितें जाता बिजी. सो हें न्हू आयचें आमगेलें जेवण. हें न्हू म्हाका मातशें थोंड मेळलोलें म्हूण ताका लागून मातशें टायम लागलो ताका शिजपाक. आनी आमगेली सिंपल दाळ मसूर होल मसूर म्हणटाय खंय ताका ब्लॅक आसत ती. आनी हें म्हगेलें रायस म्हगेलें न्हू कालचें आमगे शीत न्हू कालचें उरलोलें. शीत कालचें उरलोलें तें आमी आतां काबार करूया कित्याक आमी रातीकून चडशी आमी चपाती भाजी स्टार्ट केली आतां खावपाची. आनी ही हक्का मसूर हांवें जाय तेंपान हाडल्या. तेंय जाल्यार हांव कितें हाडपा म्हाका एक्चुली हांव इसोल पासून इसो मेळटा म्हूण मामीन ती आतां हिंग गेलो हांवें न्हू वडोदरा गेलो हांवें. सो ती म्हाका म्हणपा लागोली तेंगे रायस भयणीगे थिंग तेशें चेडवागे थिंगा तेशें करून केली म्हूण ती दाळ ती. तेचा म्हाका आसलो हांवें बेगीन ऑर्डर करपा लायली ती सेम दाळ आमकां. आनी आयज हांवें ती ट्राय केल्या. ती न्हू हांवें अशी पूण हांवें मिनिमल मसाला घालून केल्या. तितून सामकें उणें कित्याक न्हू सामकें उणें मातशें पयस जाता कितुली गोरमी पडटा. मुंबय हिंगा सामकी सुबेज गोरमी पडटा. सो टू कीप हायड्रेटेड उदक पिवं जाय. आयज हांव विडियो पोस्ट करता न्हू संडे इल्लेशें शूट केलोलें आमी हिंगा मरीन लायन्स गेल्ली न्हू तेच्या आमी बेश्टी
ड्रायवाक गेलोली आनी ते आमी सदनभर गेलोली आनी मागीर सांजेच्या म्हणल्यार आमगे थंडी कमी आसताली. सो ते समा अशें शूट केलेलें इल्लेशें मरीन लायन्स वयता आसतना. मागीर मंडे सुबेज बॉर्न ना परतून मागीर ट्यूजडे इल्लेशें शूट केलेलें तेजे उपरांत मागीर कांय करूं ना. आयज तुमकां हांव एक सोया कटलेट्स रेसिपी शेअर करतलें. इजी सामकी आयज हांवें केली ती. एल्केन यू कॅन प्ले ओनली फॉर 5 minutes. ओके, सो हो व्हिडिओ तुमकां इन पार्ट्स दिसती पडटा, 3 पार्ट्स. इल्लेशें आनी कांय ना सुबेज. आनी आतां वयर गेलें म्हणटकीर तुमकां रेसिपी करता आनी मागीर तुमकां हांव शेअर करतलें. व्हेरी इजी रेसिपी. सो ते न्हू आमी संडे गेल्ली मरीन लायन्स. बेगीन रांदिल्ली पण आमी मातशें भायर सरली दिसती. भायर सरली ती आमी एक्चुली प्लॅन करूं ना वयतली म्हूण थिंगा. आमी कार भायर काडूं ना, जायते जाल्यार कार यूज जावं ना म्हणून आमी मातशें गेली. आनी सोमती आमी मरीन लायन्स फ्रॉम बरी सिलींग. आतां कितलें इजी जालां सिलींग केट्सान न्हू, सामकें फास्ट पावताय रोखडी. आतां थिंगा मुंबई म्हणजे जायते. सो हांव तुमकां ती सोया रेसिपी न्हू आतां शेअर करतलें. आनी मागीर इजी आहा, तुमी ट्राय करून चोयाय. तितून तुमकां जाय जाल्यार न्हू तितून जायते वेजिटेबल बी घालपाक आमी. पूण हांवें सुबेज कांय घायना वेजिटेबल, खाली सोया आनी बटाट घालून केला. सोया आनी बटाटा. सो यू ऑल एन्जॉय द रेसिपी आनी आय विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय. गॉड ब्लेस एवरीवन. हिंग न्हू हांवें थोडे मसाले पावडर मसाला काडून दवरले सेपरेट. इल्लोसो हल्दी, कोरिएंडर पावडर, टर्मरीक पावडर आनी इल्लोसो गरम मसाला. आनी हे सोया हांवें फुगोवन दवरलेले इन हॉट वॉटर अरावंड 10 minutes फुगयलेले ते न्हू. आनी मागीर ते तितून सोक जायन सॉफ्ट जालोले. मागीर तेजे उपरांत हांवें तिका 3 पाटी धुयलाय ते टायट स्क्वीज करून टायट 3 पाटी धुवन काडले. आनी मागीर मिक्सरान मातशें चंक मारला, मिक्सरान मातशें मारला अशें करून. आनी तें मागीर अशें करून जालां किनवा मातशें. आतां हांवें न्हू हिंगा तेलांक पियाव भाजिला. हांवें हिंगा मस्टर्ड ऑयल यूज केला आनी तो पियाव मातशें भाजून घेयला बरो. सो पियाव बरो भाजिलो म्हणटकीर तितून हांवें टमॅटो यूज केला. एक टमॅटो घायला बारीक चॉप करून. आनी थिंगा हांवें सॉल्ट एड केला म्हाका तितून जाय तितूलें सगळें म्हाका तें पुरो. आनी हांवें न्हू हितून पालक घायला इल्लीशी काड करून. हिंग न्हू मुगे इल्लेशें क्लिप मिस जालें. सो पालक बरी भाजलो म्हणटकीर न्हू तितून हांवें सगळे ते मसाले भाजले आनी मागीर सोया एड केला. पालक हांवें मातशें हेल्दी करपा लागून हांवें पालक घायला. कित्याक म्हाका हाडलोली घरांत आनी ती हांवें मागीर हितून फोण्णां भाजिल्या मातशें करून. तुमच्यान हितून कॅरेट घालपा जाता, कातून नाजाल्यार कॅप्सिकम घालपा जाता. सो मागीर तें न्हू मातशें भाजलो म्हणटकीर हांवें हितून सोया तो किमा तो घायला. आनी तुमच्यान ह्या टायमार हिंगा मीठ चॅक करपा जाता. कितू जाय तुमकां आनी जाय जाल्यार तुमच्यान घालपा जाता. आनी मागीर हांवें न्हू हिंगा बटाट बॉयल केलोले. ते हांवें 2 बटाटे मॅश केले तितून घालपा. सो हें हांवें शिजपा दवरलें न्हू अरावंड 5 minutes मुगे जालोलें. कित्याक न्हू हो मुगेलो थोडोसो आसलोलो. हांवें थिंगा अरावंड 1/2 cup केलोलें सोया. सो ताका अरावंड 5 minutes जाता तें सुबेज शिजपा नाका. सो हिंगा हांवें बरो मिक्स जालो म्हणटकीर न्हू मागीर हांवें आफ्टर 5 minutes हांवें फ्लेम बंद केली आनी सगळें मिक्सचर आसलें तें बटाटा मिक्स केलें. मागीर हांवें तितून कोरिएंडर घायलें आनी हाफ लायम. हें सगळें मिक्स करचें पयलीं न्हू मातशें न्हिवपा जाय हें जाल्यार बरें मातशें. म्हाका टायम नाहलो ताका लागून हांवें गरम गरम मिक्स केलें. हिंग न्हू हांवें तें आतां फ्राय करपा लागून रवा घेयला थोडोसो आनी थोडेशें रायस फ्लावर घेयला हितून. रायस फ्लावर घातल्यार न्हू बरें मातशें क्रिस्पी जाताय भायल्यान. सो दोनी मिक्स करपाचें आनी तुमकां जाय ते भाशेन तुमी शेप घेवपा जाता. पयलीं बॉयल कराय मागीर तितून ते रोल करपाचे. तुमकां जाय ते भाशेन तुमी शेप करपा जाता. फ्लॅट केलाय हांवें, रावंड केलाय आनी मागीर हांवें ते तेलां भाजलें मस्टर्ड ऑयलान घालून. सो ही एक्चुली कोण दवरपाकूय जाता. अशें करून कटलेट आमी फॉर्म कोन्न दवरले न्हू जाल्यार आमचें हें फ्रिजीन घालून दवरपा जाता. जाय तितलो मागीर गरम गरम भाजपाकूय जाता. सो हांवें आमकां थोड्योश्यो जाय तितल्यो केल्ल्यो आनी उरल्यो त्यो मागीर भितर घायलेल्यो.
सो ह्यो तुमी रेसिपी ट्राय कराय आनी सांगाय म्हाका कितें करून जालें तें कॉमेंट्सांत ट्राय करचोय तुमी हेल्दी वेजिटेबल कटलेट्स तुमच्यान म्हणपा जाता नाजाल्यार कबाब्सूय म्हणपा जाताय सो वॉट एवर इट इज ट्राय एंड लेट मी नो आफ्टर ट्रायंग ही एकदम इजी सिंपल आनी फास्टेस्ट म्हणजे कोत्ताय रे भाशेन रेसिपी ती तुमी ट्राय करचो लायक जाता जाल्यार लायक शेअर एंड सब्सक्राइब टू माय चॅनल इफ यू लायक माय विडियोज सरीना डिकुना व्लॉग्स गोवन इन मुंबई थँक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस बाय बाय